मोगेचे न्हू हांव दामेन केपें पोत्तून एक पाट उगडास कोत्ता सर सेमी तावरिसाचो तियात्र ही आवय कसली हो तियात्र एकदम जोरान चलता 2 तारखेर जालो तोवूय हावसफूल जाल्लो आसा जायत्या लोकांक पोत्तें वेचचें पडलें आनीक आतां पोत्तून एक लोकांक सगल्यांक तुमकां संदी मेवता 8 तारखेर सांजेच्या 7:30 वाजता पाय तियात्र हॉल मारगांव हांगासर खरेंच ह्या तियात्राची तोखणाय करतलो जाल्यार जायती आसा जशे परी पुलीस स्टेशन आयज पासून कोणेच दाखोवंक ना असलें पुलीस स्टेशन कोंकणी पालकाचेर माचयेर दाखयतात तेच परी फ्रँकी गोन्साल्विसाचो तर डबल रोल एकदम एक्टींग बरें केलां जुनियर रेगन एकूच एंट्री मारता पूण पावरफूल लॉरी ट्रावासू ताचोय एकूच एंट्री आसा एकदम बरी आसा धाकटें बाय जे एक्टींग करता ताणेंय बरें केलां एका कलाकाराचें हांव नांव घेना पूण एक कलाकारान आपली भुमिका एकदम बरी केल्ली आसा कांताराच्या बाबतींत सांगतलो जाल्यार एक कांतार खूब मोलाचें कांतार आनी सिनूय आसा ती एकदम बरी आसा उगडास कोत्ता पोत्तून एक पावट 8 तारखेर सांजेच्या 7:30 वाजता पाय तियात्र हॉलांत आसतलो ही आवय कसली सर सेमी तावरिसाचो तियात्र खरेंच ह्या तियात्रांत जायतें आमकां दाखयल्लें आसा कशे परी भुरग्यांक आमी देखीन वाडोवंक जाय सगळें हांव सुटावें करून सांगना पूण मायक पायक सगळ्या मायक पायक एक कायदो हो तियात्र पळोवपाक आनी हांव सजमतां जशे परी सर सेमी तावरिसाक तुमी मोग दिला आतां 8 तारखेरूय 7:30 येवन ताका मोग दितले आनी ताचो तियात्र होय हावसफूल करतले म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजान सावन देव बरें करूं.